तुमची सँक्शन लेटर दिवपाक तुमकां आपयतले म्हणजे परत सांगता तुम्ही आता कोणाक ताका काम करून लायला पळय गवड्यांक बी न्हू ताका काम करून लाया कोणाचे पत्र जर उतर हाडपाचें ताका लायात हांव सांगता 30% पयलीं पयशे 75,000 रुपया 100% तुमच्या अकाउंटार येतले ही म्हाजी गॅरंटी आसा. जितक्या जाग्याचेर कॅम्प घेतल्या तितक्याय जाग्याचेर मंत्री आमचो गोंयभर आतां भोंवत आसा वेगवेगळे कडेन ह्या कॅम्पाच्या निमित्तान तोय स्वता वयता आपल्या स्टाफा बरोबर आनी सगळ्यांक पोटतिडकीन काम करून घेता. हे कित्याक तर आमकां खरेंच लोकांक गरज आसा आनी त्या लोकांक ते पयशे मेळोंक जाय म्हणून ह्या 30% पयलीं पयले 75,000 रुपया मेळटले उरलेले 75,000 रुपया 15 जून पर्यंत आमी दितले. 15 जून म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या एका म्हयन्यात तुमकां 1.5 लाख रुपया मेळटलो म्हटल्यार तेय बी कशें सांगता 75,000 रुपया घराक फोडलेल्याचो फोटो मारूंक जायो ओके ती बिलां लावली आनी परत तेजी रिसीप्ट असोच कॅम्प घेवन ते अशें सांगायतलें तुमी वांगडाच दिवपाक जाय. तेच्या उपरांत उरलेल्या 75,000 रुपया गाडी घेवन पयशे दिले जाल्यार येवचे ना नातवांक बी गाडी घेवन दिवपाची ना जाल्यार जर तें जायत न्ही तर आमी उरलेल्या 75,000 रुपया दिवचे ना दिल्या ते सुद्दां परत घालतले. कोण जर सांगात आमकां गाडी घेतल्या म्हणटा ती गाडीच परत घालतले हे पयशे हांव खोटें सांगना. थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आहा सरकार ज्या कामाक जे पयशे दिता ते त्याच कामाक ते पयशे यूज करपाक जाय दुसऱ्या कामाक न्हू म्हणून कृपा करून गोंयभरच्या लोकांनी समजचें 3 लाखाच्या सकयल जेचे इन्कम आसा ताणेंच ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो. 3 लाखाच्या वयर जेचे इन्कम आसा ताणें ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो न्ही. आमकां जर चुकून कळ्ळें कोणी जर चुकून कंप्लेन केली जाल्यार ताका ते पयशे परत रिवर्ट करचे पडटले म्हणजे सरळ म्हणचें आसा. केल्ले आसात आनी जे बेनिफिशरी एन्टायटल जातात तांकां बेनिफीट आमकां पावसाच्या पयलीं घालपाक जाय आनी त्या उद्देशान आमी संपूर्ण मतदारसंघां भितर आतां प्रत्येक दिसा प्रत्येक मतदारसंघां भितर कॅम्प लायिल्ले आसा. हो 5वो कॅम्प जावन आसा. आतां पर्यंत आमी प्रोसेस केल्ले ते सादारण 600च्या वयर अर्ज आमी आयज प्रोसेस केले आनी म्हाका दिसता की 4-5 दिसांच्या भितर तांचे बेनिफिशरीच्या अकाउंटाचेर पयशेय वतले.